पेडणेम तालुक्यात फर्स्ट येयलें म्हणून खूब म्हाका खुशी जाताली आसा। माझ्या पेरंट्सांनी, माझ्या दिदीन, माझ्या काकान आत्माराम गडेन म्हाका खूब सपोर्ट केला, गायड केला आणि टिचर्सांनी खूब मोटिवेट केला आणि माझ्या दिदीन म्हाका जे डाउट डिफिकल्टीज आसले ते सॉल्व करपाक हेल्प केली। सो घरात करतात। ट्यूशन बी ना, ट्यूशन ना, फक्त यूट्यूब चॅनल असते त्याची मातशी हेल्प केली। आणि कितले तास अभ्यास करताले? 10 to 11। ओके, आता पुढे किती ड्रीम? सायन्स घेवपाचें आसा स्ट्रीम। ओके। श्री कमलेश्वर शिक्षण प्रसारक संस्थेतर्फे आज हाका आमी एक खुश खबरी भरपूर भोगता आमकां आणि आनंदाची गोष्ट आसा आणि ह्या दृश्टीन पेडणे तालुक्यात आमचे प्रथम आयिल्ले अशा हाचे अभिनंदन करपा खातीर आमी हांगा जमल्या। आयज आमी पळयलें आमच्या कडेन श्री कमलेश्वर शिक्षण प्रसारक संस्था कोरगांव, आमच्या कडेन 2 प्री प्रायमरी आसा, 2 प्रायमरी आसा, 2 हायस्कूल आणि 1 हायर सेकंडरी। गेले जशें आत्तां काका एलबी सरान म्हटलें की गेली जवळ जवळ 15 ते 20 वर्सां दोन्ही स्कूल आणि जे हायर सेकंडरी आसा तांचो जो निकाल आसा 100% आसा। गेल्या वर्सा आमच्या चडशा भुरग्यांक पॉलिटिकल सायन्स हो 11वी जो आशिल्लो ताका 100 आउट ऑफ 100 चडशा भुरग्यांक आनी क्वॉलिटी रिजल्ट आमी दिता। आयज जर आमी पळयलें आमच्या दोन्ही शाळेचो निकाल जो आसा तो 100% आसा आणि जे पयले जे आयज येयल्ले आसा श्री कमलेश्वर हायस्कूल देववाडा, चैताली महेश गावडे ती माझी पुतणी आसा आणि खूप जशें आत्तां एलबी सरान म्हटलें, काकान म्हटलें की 100 वर्सां आयज आमच्या संस्थेक जाता आणि गेली 9 वर्ष ह्या संस्थेचें हांव नेतृत्व करता आणि आयज खरोखरच म्हाका अशें बरें दिसता की म्हाजीच पुतणी 100 वर्साच्या काळान ही अशा प्रकारचे पेडणे तालुक्यात प्रथम येता आणि जी ती धुरा आसा पळय तेणी आयज फाटल्यान चलयली आसा। म्हणून पुनश्च काकाच्या वतीन, चेअरमॅनच्या वतीन तुझ्या अभिनंदन करता। श्री देव कमलेश्वर आणि पंचायत आयज जे गावडे कुटुंबीय आहा ह्या घरानच शैक्षणिक म्हणटा ते सगळे जाण एज्युकेटेड आसात। ह्याच वातावरणात वाढलेले ही भुरगे आसात ती आयज यशात बरोबर घेवन आसात। हेंचे जे जन्मच जाला तो यशाच्या घरान जाला अशें म्हाका दिसता। तेका लागून ती प्रत्येक गोष्ट आत्मसात करतना आपापल्या सिनियर जो आसात तेंचो मार्गदर्शन तेंचे घेऊनच ती फुडें वयता आणि तेच घेऊन आयज इतल्या आमच्या पेडण्या तालुक्यात तेणी जो नंबर 1 घेतला त्याचे एक कारण आसा की हे शैक्षणिक घराणे आसा। प्रत्येक जाण त्या नानापासून सुरवात केली सुद्दां जाल्यार संस्कार कशे आसचे जाल्यार ते ह्या घरांतल्यान काडटा। आयज खरेंच बरें दिसता की आमी ज्या भुरग्याक आयज शुभेच्छा दिवपाक येयल्यात किंवा तेचो गौरव असो सादोसो करपाक येयल्यात पळय ते खरेंच तेका पात्र आसा आणि तेंचे हे कार्य जे आसा हे जे शैक्षणिक क्षेत्रातले जे तेचे कार्य आसा अशेंच आतां आमचे बाब आमच्या कृष्णा पालेकरान सांगितलं ते भाशेन तेंचे उतुंग अशें जावचे, तेंचे सदांच पांय जमनीर आसचे आणि त्यांनी शैक्षणिक क्षेत्रात भरपूर भरारी घेवची। हेचे समस्त पेडणे वासियांच्या तर्फे मनपूर्वक हांव अभिनंदन करतलो, कारण अथक अशा परिश्रमांतल्यान आयज चैतालीबाईन हे यश संपादन केल्लें आसा आणि आयज पेडणे तालुक्यात प्रथम येवपाचो मान जो आसा हो चैतालीबाईक आयज फावो जाल्लो आसा। हांव चैतालीचें अभिनंदन करता आसतना हांव चैतालीक इतलेंच सांगतलो की चैतालीन ध्येय चिकाटी आणि सातत्य दवरून हे येदे व्हडले यशापर्यंत पावले आसा आणि त्याच बरोबर ताचो फ्युचर जो आसा हो तेणें आतां निश्चित केल्लो आसा की सायन्स ह्या स्ट्रिमीन वचून ताका आपलो फ्युचर करपाचो आसा। पूण हांव चैतालीबाईक इतलेंच सांगतलो की यशापर्यंत मजल मारता आसतना अनेक अडचणी येतल्यो, त्या अनेक अडचणी सामोरे वता आसतना तूं स्वाभिमानान आणि धिरान तांचेर मात करतलें हाची आशा आमकां आसा आणि येणाऱ्या काळात आमच्या पेडण्याचे नाव चैतालीबाईच्या नावान वळखले वयतले। कोरगांवच्या कमळेश्वराचो आशीर्वाद हो पूर्ण तरेन तुज्या फाटीशी आसतलो।